आनी तलाटी कडेन दी म्हणपाक तो अंदाजे रिपोर्ट करता म्हळ्यार खूब टायम वयतलो न्हू तो. अंदाजे कितले लॉस जाला पळया म्हणा कितले संडासे टॉयलेटूय गेलो टॉयलेट मातसो कंप्लीट बांदून पडलो आता. आयज काल पावस मेळत तसो पावस पडत आसा आनी आतां अशें जालां तिस्कार एका घराचेर झाड पडलेलें संगम पार्सेकर हेज्या घरा कडेन झाड पडलें. तेणी कितलेच फावटी पंचायतीक रिक्वेस्ट केले आनी कितलेच फावटी कन्सर्न डिपार्टमेंटान सांगलें पूण ती झाड मारपाचे कोणूच प्रयत्न करना. आतां एक झाड मारप म्हटल्यार जो ते 6 ते 7 हजार रुपया खर्च येता आनी तें दुसरें कितें जाता सायडीच्यान आनी घरां असल्या कारणान एका म्हाज्या कॉन्फ्लिक्ट आसा ती झाड मारपाक मेळना. आनी त्याच बरोबर जेन्ना पंचायतीक रिक्वेस्ट केल्या तेन्ना पंचायत म्हणटा ते फॉरेस्टाक कन्विन्स करपाक जाय आनी फॉरेस्टाक कन्विन्स केल्या नंतर ते म्हणटा परमिशन घेवपाक मेळना. त्याच बरोबर तें जाता कितें मामलेदाराक हें करपाक जाय आनी ह्याच्या भितर कन्फ्युजनाक लागून हेंच्या भितर जेन्ना कोणाचो तालमेल जायना आसून हें मागीर तें झाड पडटा आनी तांकां बरेचशें लुकसाण सोंसचें पडटा. तर हांव गोवोरमेंटा कडेन रिक्वेस्ट करता की अशी जेन्ना घराची अश्यो कंप्लेनी येता त्यो घराची झाडां आयडेंटिफाय करची आनी तांकां परमिशन दिवचें जेणे करून तेंचें लुकसाण जावचें ना हेजी सगळ्यांनी कन्सर्न डिपार्टमेंटान दखल घेवपाक जाय. नाजाल्यार एक सिंगल झाड मारून ते कितलीशींच घराचेर पडटा आनी बरेचशें लुकसाण जाता. ताका लागून परत एक गोवोरमेंटाक रिक्वेस्ट करता तशें पंचायती सगळ्या ऑल गोवाच्या पंचायतीक म्हणटा रिक्वेस्ट करता जेन्ना कंप्लेनी येता तेजेर बेगीन तेजी कारवाई करची आनी तांकां परमिशन ग्रांटेड करचें जेणे करून तेंचें फुडलें लुकसाण जावचें ना.